पयले सुवातेर हांव मागतां भोवमानेस्त कमलाकर म्हाळशी सर हांकां की तांणी आपलें साहित्य सादर करचें. म्हाळशी सर एक शिक्षक, लोकवेद अभ्यासक, ज्येश्ठ लेखक आनी कोंकणी कार्यकर्तो म्हूण तांची नामना आसा. सर. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा. तशेंच तुमी जे मुखार बसल्या तांकांय नमस्कार करता आनी सादरीकरणाक सुरवात करता. माथाळासा गांवगिरी जीण तेन्नाची. गांवांनी जल्मले आमी भुरगेपणा सावनूच कुटुंबांनी कितें हातार पडटा तें खावन भुरग्यां मदीं झगडून केन्ना केन्ना मारून बडून घेवन आवय बापायन तापयले माली जाल्यार बाप्पा मावशे म्हऱ्यांत, काका काकी म्हऱ्यांत धांवत वचून एकामेकाच्या घरांनी, आंगणांनी, राजंगणांनी, केन्ना लिपच्यांनी, कुटुऱ्यांनी, केन्ना फातरांनी, केन्ना विटीक वंज्यांनी, केन्ना खोले करून झिलांनी, केन्ना लगोऱ्यांनी, केन्ना सोडींनी, उपरांत केन्ना हुतुतू, कबड्डी, केन्ना खो खोनी खेळत खेळत व्हड जाल्यात. गोंय मुक्ती पयलींचें शिकप म्हणटा तें सावंतवाडी बांदा वाठारांतले थोडे भोव शिकिल्ले कोणी गोंयांत आयले जाल्यार तांकां मास्तर म्हणून फर्मावन वा गरज म्हणून मुद्दाम आपोवन हाडून मास्तर म्हूण नेमून कोणाचे तरी पडवेर वा अगरसाळींनी शाळा चलताल्यो. हातूंत भितर केन्ना केन्ना गोंयचे थोडे भोव शिकिल्ले मास्तर जाताले, बाई जाताली. मात आवय बापूय दिसभर घोळून कुटुंबा सयत भुरग्यांच्या पोटा पाणयेची वेवस्था करताली. विशेश म्हळ्यार आतां सारके आयच्या जोडीच्या स्किमीची सरकारी येवजण सपनांतूय नाशिल्ली. घरांतली सगळीं कितें ना कितें तरी काम करतालीं, करचेंच पडटालें, कारण हाडली पड खाली पड अशें नशीब घेवनूच चडशे जाण जल्माक आयिल्ले. दाम करी काम नाशिल्लें, कारण घोळटिकेंतल्यान खावपाक पुरोशें मेळटालें. थंय मागीर सवाय म्हारगचो प्रश्नूच उपलच नासलो आनी तशें म्हारग आसताले फकत पयशे. ना तर पिकयल्लें भात दिवन आपल्याच पोरसांतल्या भाटांतल्या माडाचे नाल्ल दिवन गांवांत बुटयांनी विकपाक आयिल्लें नुस्तें घेवन सणा परबांक आनी लग्न कारणाक लागतल्या 12 बलुतेदारांच्याय पिकावळीचेर भागोवप. पावसांत मळांनी पिकयल्लें आनी गिमांत शेतांनी पिकयल्लें मिरसांगो विकून आनी काजू बियांचे तेंपार काजू बियो विकून पसऱ्यावेलें सामकें गरजेचेंच कितें हाडप. जेवणाक हरशीं म्हूण कितें लागतालें. कामतांनी शेतांनी लोक भाजयो करताले, फळ फळावळ पिकयताले, कुमेरी शिनून कोळयाचे भात करताले, कोळयांनी तोरी करताले, गोंडे नाचणे पिकयताले, वरी करताले, मळ्यांनी जमीन कसून कुळीत करताले, शेतां मेरांनी इरळ म्हळ्यार उडीद आनी मूग घालताले, कांदे तर करताले. चुली आसतना कांद्याच्या सुकिल्ल्या पात्यांच्यो फांतयो घालून कितलेशेच कांदे चुली वयर हुमकर दवरताले. आतां कांद्याक आमी फाशीर चडयल्यात. शेतकार कोबी, फुलावर, गड्डे, बटाटे, टोमॅटो लेगीत करताले. अर्थात प्रमाण उणें तरी प्रयोग म्हूण करताले. मळांनी हळसण्यो, शेतांनी चवळ्यो करताले. मळांनी तवशीं, मोगी, चिबणां पिकतालीं. दुदी, घरदुदी, कोकणदुदी आदी जाताले. पडवळीं, घोसाळीं, वांयगीं, भेंडे, कणगां जातालीं. अटमां सोलां, भिंडा सोलां, पापड लोणचें घराच करताले. गांवांत आंबे चड करून घोटां, पणस, रसाळ, बरकय, कापो जाताले. तांची साठां घालताले. केळीं तर आसतालीं. मातें विकप म्हणटा तें चुकून, खावप म्हणटा तें मात नित्य नेमाचें. आनी विशेश म्हळ्यार आपूण कितें पिकयता तें सागवाद म्हणून शिकिल्ल्यांक, विशेश करून मास्तर, बाई, रेजदोर, तराठी, ग्रामसेवक, दोतोर, पुरोहीत, भाटकार अशा लोकांक दिवपाची वानसा, मनाची दानत गांवांत वसताली. 4 आंबल्यो खळांत घालपाक, दोणाक चेपणाक घालपाक अशा लोकांक व्हरून दिवप. अळमी मेळ्ळ्या तातूंतली 4 अशा लोकांक दिवप ही गांवची पारंपारीक रीत आशिल्ली. लग्ना कारणां, सण परबो कुटुंबाच्या मुखेल घरामुखावेल्या मुखेल आंगणांत लग्नांनी भट ब्राह्मणाच्या मंत्रां परस बायलांच्या व्होवयाच्या काळीज हालोवन सोडुपी आवाजाक चड प्राधान्य. मायकाच्या कानात खिळयो घालपी आवाजा परस वाजंत्र्याच्या वाजपाच्या सुरात तालात पयली सुवात. जल्मी, पुरीस, तुळस, देव, देवचार परंपरेन, खुटी मारून मठी जोडप कर्तुबान, पान देवराय परंपरेन, सैमाक देव मानून पुजपाची परंपरा सनातन म्हळ्यार आतांचे सारके सनातन न्हय. कुटुंबाचो बुद्धवंत गांवचे चौगुले, गांवकी, गांवपण, गांवचो बुद्धवंत, ताची जाणवाय शाणवाय म्हळ्यार गांवाचें पारंपारीक प्रशासन. आतांच्या प्रशासकीय वेवस्थे परस खूब फुडली तांची नदरेंतली भक्कम वेवस्था ती बुन्यादी स्वरुपाची. तांचे ठांय श्रद्धा, भावना, निश्ठा, समर्पण भाव. तातूंत आपल्या गांवच्या एकचाराच्या संदर्भात एकमेकाचें काम एकमेकांक सांगून करपाचे सावरीक संकल्पनेची तर जबरदस्त कौतूक करपा सारकी अंमलबजावणी.
तसो आतांय प्रशासकीय वेवस्थेचो आराखडो उत्तम आसा, पूण ते वेवस्थे कडली लागणूक, निश्ठा, समर्पण भावना हय. आमी स्वतंत्र जाल्यात, लोकशाय आयल्या, गुगल गुरू आयला, AI मेरेन सगळें आयलां, मात महात्मा गांधीचे संकल्पनेंतलें स्वराज्य अजून येवपाचें आसा, स्वराज्य अजून येवपाचें आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आमचे मदीं आसात भिकू बोमी नायक. ते माजी शिक्षक, पूण ताच्याकूय म्हत्वाचें म्हळ्यार ते एक बऱ्यांतले बरे प्रकाशक, ताचेच बरोबर कवी, लेखक आनी सडेतोड कोंकणी कार्यकर्ते म्हूण तांची नामना आसा. सर, तुमच्या लागीं मागता तुमी ह्या वेळार आपलें साहित्य सादर करचें. हांव ही जी कविता वाचतलो ती 50 वर्सां पयलीं बरयल्ली कविता, तेन्ना हांव कोंकणींत भितर सरिल्लो. कोंकणीच्यो कार्यावळी करतना गांवांनी भोंवतना ही कविता वाचली आनी म्हाका नामना मेळ्ळी, नांव मेळ्ळें. ती ही कविता. ताचो ताणशेता रे, ताचो ताणशेता रे बाबा, ताचो ताणशेता, कटरघन ताचो ताणशेता, ताचो ताणशेता रे बाबा, ताचो ताणशेता, कटरघन ताचो ताणशेता, ताचो ताणशेता तसो दिको गाजोता, ताचो ताणशेता तश्यो दिको गाजोता, कटरघन दिको गाजोता, दिको गाजोता तश्यो दिको गाजोता, दिको गाजोता, दिको गाजोता रे बाबा, दिको गाजोता, कटरघन दिको गाजोता, दिको गाजोता तशे लोक जमोता, दिको गाजोता तशे लोक जमोता, कटरघन आवाजान दिको गाजोता, कटरघन आवाजान लोक जमोता रे बाबा, लोक जमोता, कटरघन लोक जमोता, लोक जमोता तशे शिमगो खेळवता, कटरघन आवाजार शिमगो खेळवता रे बाबा, शिमगो खेळवता, कटरघन शिमगो खेळवता तशे लोक नाचोता, शिमगो खेळवता तशे लोक नाचोता, कटरघन लोक नाचोता तसो सैम आसोता, लोक नाचोता तसे सैम आसोता, कटरघन आवाजार सैम आसोता रे बाबा, सैम आसोता, कटरघन सैम आसोता, कटरघन सैम आसोता, तासो ताणशेता रे बाबा, तासो ताणशेता, कटरघन तासो ताणशेता, कटरघन तासो ताणशेता. ही दुसरी कविता. कळ्ळेंच ना. गांवांतल्यान तांबड्या रस्त्या वयल्यान वतना दामडी रस्त्यार केन्ना पावलो कळ्ळेंच ना. दामडी रस्त्या वयल्यान चलतना शारांत केन्ना पावलो कळ्ळेंच ना. जिणेचे आमोरेर माय भुंयेचे ओडीन जल्मभुंयेंत केन्ना पावलो कळ्ळेंच ना. जल्मभुंयेंत पावलो तेन्ना तांबडे रस्ते खंय गेले कळ्ळेंच ना. जल्मभुंयेंत घर म्हाजें सोदतना बंगल्यांत केन्ना पावलो समजलेंच ना. बंगल्यार भितर सरतना वडिलांच्यो घराच्यो खुणो पुसून केन्ना गेल्यो कळ्ळेंच ना. उतार वयांत जीण सारतना आदल्यो यादी उस्तिता अनंताच्या वाटेक केन्ना लागलो कळ्ळेंच ना, कोणाक समजलेंच ना. देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं सर. आमचे मदीं आसात हुमानिस्ट वामन टाकेकार. ते एक कोंकणी कथाकार आनी कादंबरीकार म्हूण तांची नामना आसा. त्या भायर तांणी एकांकिकाय बरयल्यात. सर, तुमचे लागीं मागता तुमी ह्या वेळार आपलें साहित्य सादर करचें. जे वेळार म्हाका चेतन बाबाचो फोन आयलो की तुवें कितें प्रोज सादर करपा जाय स्टेजीचेर, म्हाका खूब खोस जाली. कारण खंयचेंय साहित्य संमेलन आसूं जावं परिशद आसूं, आमकां प्रोजवाल्यांक त्या मानान कमी स्कोप मेळटा. हो आरोप न्हय, हांव बेश्टो सांगता. तर हांव म्हज्या लेटस्ट कादंबरी विद्वाट हाचो एक परिच्छेद वाचतां.
ही कादंबरी मायनिंगेचेर आदारीत आसा. म्हाका दिसता पुंडलीक नायकाच्या अच्छेवा उपरांत ही म्हजी कोंकणींतली ही दुसरीच कादंबरी. आनी ह्यान पयलीं कादंबरी आयल्यात मायनिंगेचे, पण चडश्यो मराठीन. 7-8 कादंबरी आयल्या मराठींतल्यान. तर विद्वार्थाचो एक पॅरेग्राफ. बाप्पो, आज मरे बाजारांत बँकेचो मॅनेजर मेळ्ळेलो म्हाका. गोंयच्यो मिनाच्यो खणी बेगीनूच सुरू जावपाच्यो आसा खंय. ताका लागून ट्रकाची कामां बी करपाची आसत जाल्यार लोन बी जाय जाल्यार सांग म्हणटालो. बाजारांतल्यान हाडिल्ली सामानाची पिशवी दारान उबी आशिल्ले आपल्या घरकान्नीच्या हातान दिवन बाप्पूच्या कुशीन रित्या खुर्चेर विठो बसलो. दोनूय हातांनी पांयां पडटा म्हणून सांग त्या मॅनेजराक. आनीक नाका रे बाबा, आमकां लोन काडून ट्रकाचो धंदो. लोन हें उतर आयकुपाक बरें दिसता, पूण तेंच उतर रीण म्हणून कानार पडटा तेन्ना मात काळीज धडधडटा. घेता ताका घेवनय बँकेचो लोन, पूण आमकां मात नाकाच नाका. फाटल्या वर्सांनी हातान पानरूड घोळटालो तेद्या वेळार लागलेली फोलगां मारपाची संवय आजुनूय आमची फाट सोडिना. एक सादी गजाल घे मरे तूं. त्या अंकुशा कडेन कितें आसलें रे पयलीं? फकत एक ट्रक घेवन नाचतालो मरे तो. तेचो चेडो मोठवें कालसांव घालून असो हेंगाडे कसो गांवांत भोंवतालो. पूण अचकीत मिनाक देवाच मागणी आयली आनी अंकुशा कडेन पयसो जालो. तेचो चेडो हातान 3-4 पवनाची मास्कोत आनी गळ्यान 2.5-3 पवनाची सळपळी घालून भोंवतालो मरे. पूण मिनाक लागून आयलेली ही ऐपत सांबाळपाची अक्कल पोराक कोणें दिलीच ना. आतां खंय आसात त्यो वस्ती? हुंवाराचें उदक कशें खणी चालू आसतना आयल्यो आनी खणी बंद जातकच गेल्यो. तरी आसतना लोकांच्या लजेक एका ग्रामाच्यो वस्तू घालून भोंवता अशें कोण तरी म्हणटालो म्हाका. सांगपाची गजाल म्हणल्यार नाका थंय झेत दाखयलो म्हणटकूच हें अशेंच जावपाचें. गरज नासतना अंकुशाल्या चल्याची धोंगां पोंगां बापून भायर काडलीं. विठो मात तोंडांतल्यान जाप काडिनासतना फकत आयकुपाचें काम केलें. एक मतीन दवर तूं चेड्या, ह्या मिनान न्हू आमकां फक्त पयसो दाखयलो, उजो मार्ग दाखयलो ना. तशें उजो मार्ग फक्त संस्कारी शिक्षणूच दाखोवंक शकता, हातूंत दुबाव ना. जिणेंत कितलें जोडलें ताच्या परस जोडलेलें कशे तरेन मोडलें हेंवूय तितलेंच म्हत्वाचें. पूण हें तेद्या वेळार आमकां कळ्ळें ना. खंयचीच गजाल कळपाक बुद्द लागता. मिनाच्या धुल्लाक लागून आमची बुद्दूच कळमेल्ली. हेराचें कित्याक? काय बरो शिकतालो तूं, पूण दनपाराच्या जेवणाक लागून ड्रायव्हर अर्दवर ट्रक बंद दवरता आनी ताका लागून एक ट्रीप चुकता म्हणून लायसन नासूनय तूं स्टेरींग हातान घेवन ड्रायव्हराक जेवणाक सोडपाक लागलो. ताका लागून तुज्या अभ्यासा कडेन आड नदर जावन तुवें परिक्षेन आपटी खाल्ली. कारण अभ्यासा परस गाडी चलोवपाची तुका गोडी लागलेली. हें म्हाका कळटालें ना अशें न्हू. तरी आसतना हांवें तुका कित्याक आडायलो ना हांवूच नकळो. पूण तूं नापास जातकच मात हांव धडबडीत जागो जालो आनी हांवें थारायलें दादून म्हज्या बाबतींत केल्ली चूक हांव तुज्या बाबतींत जावपाक दिवचो ना. एक वेळ एक सोडून 2 ट्रिपी पासून चुकल्यार उपकारता, पूण अभ्यासा कडेन तुजी आड नदर जावपाक दिवप ना. म्हणून तर तूं SSC परिक्षेन बरे गूण मेळोवन पास जालो. पयशे केन्नाय जोडूं येता म्हाज्या पुता, पूण शिक्षण घेवपाकच्या पिरायेर तें घेवप सामकें गरजेचें. अशें आसुनूय तुवें परती एक चूक केली. मुखार शिकपाक कॉलेजीन वचनासतना बरो पगार मेळटा आनी घरा कडल्यान लागींच आसा म्हणून परती एका मिनाच्या कंपनीन तूं कामाक लागलो. हे पावट हांवेंनूय मातसो वेव्हारीक विचार केलो. 3 ट्रक आसात आमचे. लागीं सर्विसेक लागलो जाल्यार सर्विसे वांगडा ट्रकाचेरूय तुजी नदर उरतली. हे चिंतून हांव उगी रावलो. उलयता बाप्पो मातसो थारलो.
विठूच्या बाबतीन आपल्यान मातशी घाळपणां केली अशें आज लेगीत ताका दिसतालें. सुस्कार सोडीत ताणें मुखार उलोवपाक सुरवात केली. आतां कोर्टान खणीचेर बंदी घातल्या आनी ट्रकाच्या धंद्याचें घट्टण जालां. कितें जालें, कित्याक जालें, कशें जालें हें चिंतपाक पासून कोणाक वेळ मेळ्ळो ना. मुळात अशें कितें घडत अशें कोणाक सपनांतलें चिंतूंक नाशिल्लें. देखून आतां फुडें कशें कितें करपाचें हो प्रस्न सगळ्याच्या मुखार उबो जाला. आमच्या बऱ्या नशिबान रोखड्या आमी आमच्या शेता भाटा कडेन लक्ष घातलें. शेतान पडलेलो मिनाचो रेबो इल्लो इल्लो करून खोऱ्यांनी खरवडून काडलो आनी ती शेतां व्हडा कश्टान परत रोवपा सारकी केली. आतां फुडाराक ही भाटां बेसांत आनी शेतां आमकां पोसतलीं. फकत मन लावन वावर करपाची गरज आसा. बापून आपल्या मनांतली सगळी तिळक उलोवन दाखयली. ताच्या उतरांतल्यान ट्रकाच्या धंद्या विशीं ताका दिसपी हुस्को विठूक जाणवलो. देखून ओग्गी रावून बाप्पाचें म्हणणें आयकप ताणें पसंत केलें. पूण बरोच वगत बाप्पो कांयच उलयना म्हणून विठून आपलें तोंड उगडलें. देव बरें करूं सर. आतां भोवमानेस्त विवेक पिसुर्लेकार आमचे मुखार कविता सादर करतले. विवेक पिसुर्लेकार एक कवी. तांणी साबार राज्य तशेंच राष्ट्रीय पांवड्यार आपल्यो कविता वेगवेगळ्या सत्रांनी तशेंच वेगवेगळ्या संमेलनांनी सादर केल्ल्यात. कवना करता करता मनूच एक कवन जाता. कवना करता करता मनूच एक कवन जाता. उतरां ताका नासताच पूण सगळ्यांक तें वाचूंक येता. पयली कविता. चिखलाच्या कोणान तो पडला तें पळोवन हांवें उडकी मारून ताका वयर काडलो. चिखलाच्या कोणान पडला तो पळोवन हांवें उडकी मारून ताका वयर काडलो. वयर पावना बरोबर पयलो ताणेंच म्हजेर चिखल उडयलो. वयर पावना बरोबर पयलो ताणेंच म्हजेर चिखल उडयलो. आतां तो शुद्ध सवळो आनी हांव चिखलांतलो आवळो. भायर भितर. कवितेचें नांव चित्र. भायर भितर भितर भायर आर पार सगळें मळबार. भायर भितर भितर भायर आर पार सगळें मळबार. मनूय म्हजें सुकणें जावन उडून वता वाऱ्यार. उडून वता वाऱ्यार. उडटा उडटा वाऱ्यार पळयता हांव. वाऱ्यार उडटा सुकणी. वाऱ्यार धोलता झाड. वाऱ्यार धोलता माड. उडटा उडटा हांव पळयता. वाऱ्यार उडटा सुकणी. वाऱ्यार नाचता झाड. वाऱ्यार धोलता माड. तूं एक चित्रकार न्ही. तूं एक चित्रकार न्ही. म्हज्या पासत एक चित्र काड. तूं एक चित्रकार न्ही. म्हज्या पासत एक चित्र काड. सुकण्याचें नाका. झाडाचेंय नाका. त्या माडाचेंय नाका. फक्त त्या वाऱ्याचें चित्र काड. फक्त त्या वाऱ्याचें चित्र काड. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आतां आमचे मदीं आसात किरण मांबरे. भोवमानेस्त किरण मांबरेन साबार कथा बरयल्यात आनी प्रकाशीतूय केल्यात. त्या भायर तेणी बाल साहित्य आनी कविता सारकिले साहित्य प्रकार हाताळ्यात. हांव तांचे लेगीत मागतां तांणी ह्या वेळार आपलें साहित्य सादर करचें. नमस्कार. काणयेचें नांव आसा शोनोली फुलां देवा खातीर. त्या दीस संकश्टी आशिल्ली. मम्मा शोनूक घेवन देवळान गेली. देवळान भायर बायलो बशिल्ल्यो. तांबडीच फुलां दसणीची आनी पाचवेचो दुर्वा. बरीं दिसतालीं. सगळीं भितर वच जाल्यार देवाकूय तांबडीच फुलां आनी पाचवेचो दुर्वा. शोनूक बरें दिसलें. पूण ताका दिसलें ताच्या आंगणांतूय एक झाड आशिल्लें. ताकाय बरीं तांबडीच फुलां फुलतालीं. तीं बी निमूय. ताणें मम्माक म्हळें, मम्मा तीं आमचीं निमगे फुलां. ना रे शोनू, तीं तांचींच फुलां. तींच घेवन आयलें तीं. जालें. शोनू आनंदान घरा आयलो. ताणें झाडाक पळयलें. हय, सगळें झाड फुलांनी भरलां. तांबडीच फुलां. ताका बरें दिसलें. तो भितर गेलो. दुसरे दीस सकाळीं फुडें परत आयलो भायर आनी झाडाक पळय जाल्यार झाडाक एकूय फूल ना. अरे खंय गेलीं फुलां? मम्मा कितें जालें रे? झाडाक फुलां खंय गेलीं? मम्माक हांसो आयलो. आरे तीं कालचीं फुलां गळून पडलीं
आतां ताका नवीं फुलां येतलीं. कशीं? मागीर मम्मान ती कळे दाखयले ताका. हे कळे मरे फुलतले वत येता तशें आनी ताजी फुलां जातलीं. शोनून म्हळें वत येतकच फुलतलीं? हय. तूं पळय आं आनी मागीर म्हाका सांग अशें म्हणून मम्मा ऑफिसान गेली. शोनू वत येतलें आनी फुलां फुलतलीं म्हणून परत परत येवन भायर पळयतालो. ती फुलां हळू तोंडार मातशीं रुंद जालीं. फुडें वत आनी थोड्या वेळान मातशीं आनी फुल्लीं कोन्नेशें जालीं. मागीर करतना ताच्यो पाकळ्यो फाटल्यान गेल्यो आनी ती शोनूक दिसलें आपल्याक पळोवन हांसतात. शोनू तांकां पळोवन हांसलो आनी तो परत परत येवन फुलांक पळोवंक लागलो. इतल्यात एक सवणें आयलें आनी फुलांचेर बसलें. फुलाक चोच मारूंक लागलें. शोनूक दिसलें आतां तो आपलें फूल पिसुट्टलें. ताणें आज्जेक उलो केलो. आज्जे कितें जालें रे? तें सवणें फूल खाता. येवन पळय जाल्यार फुलाचेर सवणें बसलां बारीक. आरे तें फूल खायना, तें म्होंव खाता फुलांतलें. म्होंव? हय रे. फुलाचे घोमा मुळांत मरे उदकाचो सो थेंब आसता. दिसता उदकशें पूण तें म्होंव. तें ती खातात आनी पोट भरतात. आनी तीं जेविनात तर? आरे तेंच तांचें जेवण. म्होंव म्हळ्यार तांचें जेवण. ती आमगेर येतात जेवंक? हय, ती आमगेर येतात जेवंक. शोनूक आनंद जालो. मागीर शोनूक नाद लागलो शेवण्यांक पळोवपाचो. सद्दां ती शेवणीं येतात आनी फुलांतलें म्होंव खातात. एक दीस शोनू भायर यो जाल्यार शेजारची काकी फुलां काडटा. शोनूचेर आकांत आयलो. आज्जे आज्जे कितें जालें रे? शोनूक सामकें रडूंक येवंक लागलें. ती काडटा. कितें रे? ती फुलां काडटा. शोनून भाण फोडलें. आज्जेन शोनूक घट्ट धरलो. आरे ती फुलां काडटा. काकीन म्हळें शोनू हांव ती देवाक घालूंक काडटा शाण्या. आज्जेन शोनूक समजायलो. शोनू रडनाका, ती मरे देवाक घालूंक काडटा. मागीर आमची शेवणीं खंय घातलीं? खंय जेवतलीं? आजी सामकी तटास जाली. खरें शोनूलें. तीं फुलां काडलीं जाल्यार शेवण्यांक खंयचें म्होंव? म्होंव शेवणीं खातात, फुलपाखरां खातात, मूस खातात, मोयो खातात. ओगीच खायनात तीं. तशी रचनाच आसा न्ही, रचणूकच तशी केल्या. कित्याक काडप तीं आमी? तेणें म्हळें काकी खरें येता गेलें. तीं फुलां आमी काडल्यार हीं सगळीं जिवांक खंयचें अन्न मेळटलें? आमी व्हरून तीं थंय घालतात, थंय कोयराच्यो राशी आनी हांगा ही बावडी उपाशी. काकीक पयलीं आयिल्लो राग. तिका दिसलें ही फुलां काडनाका म्हणटा आपल्याक. कितें भांगर लागिल्ले भशेन करतात. आवयन शिकयलें दिसता हाका अशें काकी मनान म्हणटाली. हें आयकतकच तिकाय खरें दिसलें. ना रे शोनू, हांव काडना आं फुलां. मागीर शोनूची थांबलो रडपाचो. तुमी काडून आमगे तीं? ना रे शाण्या, हांव काडूनात आनी हांव काडचेंय बी ना. आनी काकीन हातांतली ताळी सोडली. ताळी वयर गेली. इतल्यान शेवणीं येवन परत ताळयेर बसलें. शोनूची फुलां देवाक पावलीं. देव बरें करूं मॅडम. भोवमानेस्त विठ्ठल औंदयेकार एक नामनेचे काव्य लेखक तशेंच प्रतिभावंत गद्य साहित्यकार. हांव तांच्या लागीं मागतां ताणें ह्या वेळार आपलें साहित्य सादर करचें. एक 2 कवनां तुमच्या मुखार सादर करता हांव. म्हजी पयली कविता आसा तोल आनी मोल. तुवें म्हळें पावस पडलो. तुवें म्हणलें पावस पडलो. हांवें म्हणलें मळब रडलें. तुवें म्हणलें पावस पडलो. हांवें म्हणलें मळब रडलें. तुवें म्हणलें गुलाब फुल्लो. हांवें म्हणलें गुलाब परमळ्ळो. तुवें म्हणलें गुलाब फुल्लो. हांवें म्हणलें गुलाब परमळ्ळो. तुवें म्हणलें जीण सोंपली. तुवें म्हणलें जीण सोंपली. हांवें म्हणलें जीण उलगली. हांवें म्हणलें जीण उलगली. तुवें म्हणलें तो मेलो. तुवें म्हळें तो मेलो. हांवें म्हळें तो मोक्षाक पावलो.
फरक कळ्ळो, तुवें वेव्हारांत तोल्लें आनी हांवें भावनेन पळयलें. म्हणजे अशीच आनी एक कविता, मागणें. हांवें ताका गुलाबाचें फूल दिवन भरवंशाची इश्टागत मागली. हांवें ताका गुलाबाचें फूल दिवन भरवंशाची इश्टागत मागली. कुच्च करून कांटो तोपतनाच ताणें म्हणलें, काट्याचें कितें करूं? कुच्च करून कांटो तोपतना ताणें म्हळें, काट्याचें कितें करूं? हांवें रोखडें सोनचाफ्याचें फूल दिलें आनी म्हळें, आतां करशी इश्टागत, आतां करशी इश्टागत. ताणें म्हणलें, हें कसलें फूल, निखटें मोसमांतच फुलपाचें. हें कसलें फूल, निखटें मोसमांतच फुलपाचें. हांव गडबडलो, मोगऱ्या आटी सोदली. ताणें म्हणलें, ताचो परमळ वाऱ्यार हुबतलो. ताणें म्हळें, ताचो परमळ वाऱ्यार हुबतलो. तसो हांवें उखल्लो सोनटक्का आनी विचारलें, आतां तरी? ताणें सडसडीत म्हळें, इश्टागतीकय बीन टक्केवारी. निमणो हांवें सोदून हाडलो कवासो आनी थोडेशे नाखुशेन म्हणलें, इश्टागतींतय इतलो विचार? ताची स्पश्ट जाप करचोच लागता. नकळो तूं, इश्टागत फुलांनी आरंभ जाता, पूण कांय काळान फुलांचें निर्माल्य जाता. हें कशें विसरप? हांव गप्प. देव बरें करूं सर. आमचे मदीं आसात भोवमानेस्त उशा कामत. तिणें कोंकणी कवितेच्या मळार वावर करता. तांच्यो सैमाचेर आदारीत आशिल्ल्यो साबार कविता लोकप्रिय जाल्यात. हांव तांच्या लागीं मागतां तांणी ह्या वेळार आपल्यो कविता सादर करच्यो. हांव तुमच्या मुखार म्हजें भुरगेंपण दवरतां. त्या दिसा एक अप्रुपाची गजाल घडली. सकाळीं सकाळीं मनांत आयलें, आज बरें दर्यावेळेर भोंवपाक वचचें. मागीर म्हज्या आईचे ओपारी प्रमाण चट्ट तूं मट्ट केल्यार बरें अशें चिंतून सोमतोच म्हज्या इश्टिणीक फोन केलो. आगो, सांजवेळ फ्री आसा? कोलव्या दर्यार वचची आगो. इश्टिणीन हयकार दिलो आनी 5 वरांचेर आमी दर्यावेळेर पावलीं. वत आशिल्लें पूण खरसाण नाशिल्ली. सांजे मायत्याचें मोव वत आशिल्ल्यान त्रास जायना आशिल्लो. दोगांय उमेदी. व्हाणो स्कुटरीत सिटा पोंदां दवरूनच रेंवेर आयिल्ल्यान पांयांक मोवसार रेंव लागताली. उदक म्हळ्यार तर सूख दिणें क्षण. तेंच तर आमच्या वाट्याक आयिल्लें. दर्याची ल्हारां फाटीं फुडें जावपाक लागलीं. तशें उदकांत चलतां चलतां खबऱ्योय बऱ्यो नेटान रंगपाक लागल्यो. आनी अचकीत दोगांयचें लक्ष उदकांतल्या रेंवेंत मुंगरतल्या त्या घुला कडेन गेलें. दोगांयकय अजाप. असल्यो घुलो आमी पयलेच खेपो पळयतालीं. कोलवे वता कितले खेपो, पूण केन्नाच हें प्रकरण पळोवं नाशिल्लें. हो एक वेगळोच प्रकार पळोवपाक मेळिल्लो. न्हंय कोंडयो, न्हंय मांडोयो, न्हंय शंख शिंपले. हे तर एक वेगळेच तरेचे जीव. आनी फुडें वता तशें रासभर दोगूय जाणां पिश्यांवरी वेंचपाक लागलीं. खरेंच भुरगेपणांतलें पिशेपण आज परतून जगतालीं. अजाप म्हळ्यार तांचे रंग तरी कितले. धव्यो, लेव हळडुव्यो, गुलाबसर, चॉकलेटी, निळसर धव्यो, कॉफी कलर. बाबा म्हज्या, तोखणाय करची तितली थोडी. त्यो वेचत आमी बरींच फुडें पावलीं. आनी आगो, ह्यो आतां कश्यो व्हरच्यो? इश्टिणीचो प्रश्न सोंपचे पयलींच म्हज्या पर्सींतलो नॅपकीन काडलो आनी तातूंत गूट लावन घेतल्यो. चल परतुया मगो म्हणत आमी परतलीं. आनी भुरगेपणांतली याद गांठवलांतल्यान सुटून दोळ्या मुखार नाचूं लागली. भुरगेपणांत अशीच वेळेर वचून आमी मांडोय पुंजावन घरा येतालीं. फकत आमीच न्ही, तर वेळेर गेल्लीं सगळीं भुरग्यां त्यो मांडोयो वेचून व्हरतालीं. याद जागी जाली
आनी परतून येतना आमी त्यो मांडोळ्यो सोदूंक लागलीं. सोदता 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 ताका मेळटा म्हणटात तें खरेंच तर आमच्या पोशांत जायत्यो मांडोळ्यो पडल्यो. दोगांयचे पोशे भरिल्ले. खरेंच आज आमी सामकी पिशार पडिल्लीं. आगो आतां कितें करया इश्टिणीन विचारलें आनी हरवें सोदतल्याक खंय पिके मेळटा तशेंच कितें तरी जालें. समोरच्यान एक जोडपें तांची चली वतालें. आवयन प्लास्टीक पिशवेंतलें चिप्साचें पाकीट त्या चलयेक दिलें आनी रिकामी पिशवी गुटलायली. त्या चलयेच्या हातांतली रिकामी उदकाची बाटली तिणें हातांत घेतली. बाय हांगा उडोवप ना, घरा व्हरप ती. हांवें आनी वेळ केला. म्हाका मेळत गे हें. हांवें एक फातर मारलो आनी तो बरोबर लागलोय बी. आयतीच पिशवी हाताक मेळ्ळी आनी बाटलीय बी. आतां त्यो भरच्योच पडल्यो ना आनी भरपाक तसो त्रासय पडलो ना आनी वेळय गेलो ना. त्यो मांडोळ्यो त्यो घुलो तर दर पावला कडकणी आमच्या म्हऱ्यांत नाचताल्यो आनी आमी भुरगेपण जगतालीं. भाग 2. पयर कोलव्यां वचून बरें भोंवून आयलें आनी पिशें मन म्हजें भुरगेपणांतल्यो यादी उस्तीत रावलें. सगळ्यो तळच्यो यादी वयर सरल्यो. काय बऱ्यो म्होवाळ यादी त्यो आनी काय बरें निखळ भुरगेपण तें. ना कसली चिंता, ना कसली येवजण, ना कसलोच हुस्को पास्को. सुशेगाद वर्तमानांत खोशयेन जियेत फुडें पावलीं. जिवितांतले खीण ते भांगराळे वगडावनात आमी अशे तशे. काळजा कुपांत उरले दसून खोशये परमळ घेतात हुंगून. भुरग्यांक एप्रील मे म्हयन्याची सुटी पडली काय घरा घरात पुरुमेताची तयारी सुरू जाताली. फुडें पावसाक जाय ते सगळे जिनस सांठोवन दवरपाची तयारी ती. तेदे वेळार पुरुमेत तरेकवार जिन्साचो आनी भलायकेचोय बी. शेजार पाजारच्यो बायलो वा नात्यांतल्यो बायलो एकामेकाक मेळ्ळ्यो काय एक उतर हमखास तांच्या तोंडांतल्यान येतालें. वाऱ्या वचया मुगो. वचून आयल्यो गो तूं. वाऱ्या वचप ही एक आगळी वेगळी कार्यावळ कशी. फुडाराची, भलायकी सांबाळपाची येवजण. तेन्ना तरेकवार जिनस करून ते वेवस्थीत सुकोवन गच्च डब्यांनी भरून दवरतालीं. आतां भशेन तेन्ना जाय त्यो वस्तू मेळनाशिल्ल्यो. पावसाचो उडंकार तर असो आसतालो कितेंय हाडपाक जाय तर भायर सरपूच नाका जातालें. पापड, लोणची, शेवयो, कुवाळ्याच्यो वडयो, शाबू तांदळाचे सांडगे, कणगां घोस, कणगां माना, तरेकवार खारें नुस्तें ह्या सगळ्यांचो पुरुमेत दर एक बायल करून दवरतालीच. पापड लाटपाक वा शेवयो करपाक शेजारी पाजारी एकामेकागेर वतालीं आनी थंय मागीर गजालीक जो एक ऊत येतालो तो सोंसपाचो न्ही. पापड, लोणची सगळींच जाणात, पूण कणगांची मानां केल्लीं वा करतना पळयल्लीं भोव थोडीं जाणां आसतलीं. आमची आई बरो व्हडलो मारी बिस्किटांचो डबो भरून कणगां मानां करून दवरताली. मारी बिस्किटांचो डबो 16 किलांचो. कितें तो आक्त? खोटलोभर धवीं तामशीं कणगां हाडप. ती सकाळीं व्हडल्या पडगणांत फुगपाक दवरप. सांजे मायत्याक ती बरी धुवन ताची पुराय माती बी काडून निव्वळ करप आनी मागीर दोगा तिगा बसून कुलेरां घेवन ती खरडावन काडटालीं आनी धुवन घेतालीं. आदोळेर मागीर ती पातळ वाटकुळी चिरप. आतांचे बटाट्याचे चिप्स कशे. परतून ती दिखाळ कापां धुवन घेवप आनी वाल्यार घालून सुकोवप. बरीं वाळगलीं काय मागीर ती तळून काडप. निवतगीर बरी गच्च डब्यांत भरून दवरप. मागीर जाय तेन्ना गोडाचे पाक करप आनी थोडीं कापां त्या गोडाच्या पाकांत घालून काडप. आतां तुमी एक काम करात. आतां दोळे बंद करून चिंतात तुमी. न्हय, फाटलीं 40-45 वर्सां फाटीं वचून आमच्या घराच्या भायल्या बल्कावार बसात. भायर सामको उटंगाराचो पावस पडटा. सांजेची 5 वरां जाल्यात आनी भायर सामको गच्च काळोख जाला. हांव आनी म्हजी भावणां बल्कावार बसून ती गोड रुचीक कुरकुरीत मानां खातात. आनी आतां तुमी बी आमच्या वांगडा ती मानां खातात न्ही. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम. भोवमानस्त रत्नवादा दिवकार आमचे मदीं आसात. ती माजी शिक्षक
आनी लेखक. तिणें नाटकोली, एकांकिका, एकपात्री गितां आनी कथा सारकेले साहित्य प्रकार हाताळ्यात. सद्याक रत्नमालाबाई कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष म्हूण वावर करता. हांव मागतां तांचे लागीं तांणी ह्या वेळार आपलें साहित्य सादर करचें. म्हाका आशिल्लें बाल साहित्याचेर सादरीकरण, सो हांवें ही काणी बरयल्या. स्पंदनान गुगल मॅप्साचेर लोकेशन वैकुंठ नगरी वाल्मिकी कुटीर मारले आनी तो कसो बसो वैकुंठांत वाल्मिकी ऋषी म्हऱ्यांत पावलो. कित्याक आयिल्लो? ताका नमस्कार करीत स्पंदनान आपूण येवपा फाटलें कारण सांगलें. म्हाका रामलिलेन रावणाची भुमिका कर म्हूण नाटककारान सुचयलां. हांवें ताका रोखडेंच कळयता म्हणलां खरें, पूण गेले 4 दीस जाले हांव निर्णय घेवंक पावलो ना. तकलेन खूब घुसपागोंदळ जाला. वाल्मिकी ऋषीन ताका विचित्र नदरेन पळयत म्हणलें, कसलो घुसपागोंदळ? जे तरेन तुमी रामायणांत रावणाचें पात्र रंगयलां तातूंत म्हाका मातसो घोळ दिसता. घोळ? कसलो घोळ? 10 तकल्यांचो घोळ. ह्या आयकून वाल्मिकी ऋषी मुमुरखोच हांसलो. ऋषीमुनी, जेन्ना जेन्ना हांव त्या पात्रा विशीं विचार करतां तेन्ना तेन्ना ह्यो 10 तकल्यो घे म्हूण म्हज्या आंगार येता आनी व्हडान हा 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 ही 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 करून हांसता. घडये तो तुमचो भ्रम जावं. ना 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 पात्राची पूर्व तयारी करता करता म्हाका तांच्या हांसपाचो अर्थ हलमलूंक लागलो. कसलो अर्थ? पळयात, सांगता म्हूण रागार जायनाकात. तुमी पयलो घोळ केलो तो रावणाक 10 तकल्यो दिवन. घडये 9 तकल्यो दिल्ल्यो जावं 11 तकल्यो दिल्ल्यो जाल्यार समतोल इबाडपाचो नाशिल्लो. समतोल? हय, ही म्हजी कूड. ह्या कुडीर 1 तकली. उरल्यो कितल्यो? 9. म्हणटकच एके वटेन 4 आनी दुसरे वटेन 5 जाल्यो नात. म्हणटकीर जे वटेन म्हज्यो 5 तकल्यो आसा थंय वांकडे रावचें पडलें ना. आनीक कसलो घोळ? तुमी बारीकसाणेन विचार करात. ह्यो 10 तकल्यो घेवन हांवें न्हांवप कशें? केंस वळप कशें? दांत घासप कशें? खाड काडप कशें? मिश्यांक वड येवप कशें? 10 तकल्यो दिल्यो म्हूण जाता? तुमी तातूंत तितलेच म्हाका लांब हातूय दिवपाचे न्ही. ऋषीमुनी मान हालयता तें पळोवन स्पंदनान म्हणलें, मान हालयतात कितें? पयर हांव मुखवटो घालून मातशें अशें वळून पळयलें जाल्यार ढण्ण करून म्हजी पळय 1 तकली आपटली. एका बरोबर 10 तकल्यो उसूंक लागल्यो. आपले तकले घट्ट धरीत स्पंदनान म्हणलें, आनी समजा म्हाका थंडी जाली जाल्यार म्हजी कितें गत जातली हाचो विचार केला तुमी? एकाच बरोबर ह्यो 10 तोंडां खोक खोक करून खोकतली आनी समजा शिको आयलो जाल्यार 10 तोंडांतल्यान हांव शिकलो जाल्यार मुखावेलो मनीस पावसान भिजतलो शिकाच्या. ताचो अभिनय पळोवन वाल्मिकी ऋषीक दिसलें हो खऱ्यांनीच बरो नाट्य कलाकार आसूंक जाय. इतल्यार जावना ऋषीमुनी. तुमी जाणात, एसाय मारतना हांव मातसो फाटल्यान वळून पळयतलो जाल्यार 10 तकल्यो सांबाळीत केदो गुंवाळो काडचो पडटा तो. हे तरेन हांव माचयेर युध्द कसो करतलो? बरोच गंभीरतायेन विचार करता तूं. विचार करचो पडटा. त्या 10 तकल्या सयत हड्डें फुडें काडून ती अस्त्रां घेवन म्हाका माचयेर सहज घोळपाक येवपाक जाय. अशी मान वांकडी करून आपटत धोपटत चल्लो जाल्यार हांव लंकेचो राजा म्हूण सोंपतलो तरी. ऋषीमुनी, आनिकूय कांय दुबाव आसात म्हजे तकलेंत. सांग पुता, ह्या 10 तकल्यां भितर 10 मेंदू आसतले बरोबर? म्हणल्यार 10 मेंदवांची पळोवपाची विचार करपाची 10 तरेन आसतली. आनी सगळ्या मेंदवाचे समजा एकमेका कडेन पडटाच अशेंय ना. एकलो मेंदू बावडो शांत स्वभावाचो आसूं येता, दुसरो गरम तकलेचो, जाल्यार तिसरो कांयच फरक पडना ह्या वृत्तीचो. ऋषीमुनी, हांव तुमकां सेर्त सांगता, हाचे एका तरी तकलेन रावणाक सांगलां आसतलें, सायबा तूं तें सीतेचें अपहरण करनाका म्हण. आनी दुसरे तकलेन ताका फुलयलां आसतलें, उबार रे तिका, पळोवया कोण कितें करता तें. हय काय न्ही? पुरो आतां मात स्पंदनाले तर्क वितराचेर आदारीत संभाशण आयकून वाल्मिकी ऋषीली तकली भेरेली. अशें कशें पुरो म्हणटात तुमी? अजून सोंपूंक ना. त्या 10 तोंडांक 10 जिबो. दर जिबेची रूच वेगळी आसल्यार समजा एके जिबेक चड तिखट रुचना आनी दुसरे जिबेचें जणजणीत मचमणीत शिवाय जायना, आनी तिसरेक समजा गोडसाण जाय, चवथेक कोडसाण जाय, आनी एके जिबेक दिसलें आयज आपणे उपास करचे. हे तरेन दर एके जिबेचे चोचले पुरयता म्हटल्यार पोटाचे कितें हाल जातले हाचे विचार केला तुवें? वाल्मिकी ऋषीन मान ना हालयली ना म्हूण. बरें, फट्ट करून
फट्ट करून फाटल्यान वळून पळोवंक मेळना ना तें ना. ही कमर बागून सकयल तरी पळोवंक मेळटा ना. पयर हांवें सकयल पडिल्ली गदा काडूंक गेलो जाल्यार ह्या तकलेच्या भारान हांव सरळ शीर्षासनांत म्हणत स्पंदनान तकलेन उबो रावन दाखयलें आनी ताची अवतार पळोवन ऋषी मुनी पुरो पुरो म्हूण हांसूंक लागलो. आरे पुरो पुरो कोणाक करता म्हण स्पंदनाल्या तोंडावेली नाट्य संहिता काडून ताका कचाकच हालयन हांवें उठयलें आनी स्पंदन वाल्मिकी ऋषीच्या जाग्यार आवय कशी आयली म्हूण दोळे चळीत पळयतूंक लागलो. देव बरें करूं मॅडम. आतां आमचे मदीं आसात विल्सन कटील. ते आपलें साहित्य आमचे मुखार सादर करतले. ते कोंकणी आनी कन्नड अशा 2 भाशेंतल्यान बरयतात. तशेंच ते आसरो ह्या नेमाळ्याचे संपादक म्हणून वावर सांबाळटात. ताचेच बरोबर kittal.com ह्या वेबसायटीचे ते उपसंपादक म्हूण वावर सांबाळटात. सर्वांक नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव गांधी म्हळ्यार पसंद. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद, पूण ताचे परें हरदें उक्तें सोडूंक नाका. देखून हांव ताचें सोबीत एक चित्र खादी खोमसाचेर छापतां आनी आंगभर न्हेसतां. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद, पूण ताचे बरें पांय वाटेन चमकोवंक नाका. देखून हांव कॉन्क्रिटीचे रुंद रस्त्यांक ताचें नांव दितां आनी जैत पुरशांव काडटां. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद, पूण ताचे बरें उपाशी रावोंक नाका. देखून हांव खावगी देवांक मानतां आनी तांची फेस्तां करून म्हजें पोट भरतां. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद. म्हाका गांधी म्हळ्यार पसंद, पूण ताचे परीं जीव दिवंक बिलकूल नाका. देखून हांव 4 जाणांक बॉडीगार्ड नेमतां आनी बंदुकेंच्या गळ्या मदल्यान अहिंसेचे मंत्र गायतां. थँक्यू. देव बरें करूं सर. आतां हांव मागतां भोवमानिस्त प्रशांती तळपणकार तांचे लागीं तांणी हांगा आपलें साहित्य सादर करचें. ती माजी प्राध्यापक, एक बरी लेखक, अनुवादक आनी बऱ्यांतली बरी अभिनेत्री. त्या भायर तांकां 2017 वर्सा केंद्रीय साहित्य अकादमीचो अणकार पुरस्कारूय फावो जाला. नमस्कार. काणी ल्हान आसा, भुरग्यांची आसा, पूण ही हांव तुमकां आमी कितलींय जाणटी जालीं जाल्यार मनांतल्यान आमी भुरगींच म्हणून ही काणी सांगता. ल्हान बेबकी, सान बेबकी बेबूक रडटालें व्या 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 करून, आनी आवय ताजी बेजार जाली. बेबा आवयन विचारलें, कितें जालें गो, कित्या बोबाळ मारता? म्हण गेल्लें, सदां रडटा. कितें जालें गो? म्हाका सत्री जाय. तो एक बाबू आसता, सत्री घेवन नाचता पळय. बेबकेन पळयल्यार थंयच्या ती रावताली थंयच्यान मातशें पयस पिटर 10 वर्सांचो सत्री घेवन नाचतालो, ट्रालाला करून. आनी बेबकेक दिसलें की, बेबूक जें आसा ताका दिसलें की आपल्यानय तशें नाचचें. आगो तो केदो, तेगेली सत्री केदी, तुज्यान जातली गो? ना म्हाका तें कांय ना, म्हाका जाय. हात पांय सगळे अशें बडोवन बोळ घालपाक लागले. हिणें सगळ्याक पळयलें. मागीर तिका खंय तरी एक कोणाची तरी पोंदणी मोडलेली सत्री दिश्टी पडली. ती गेली आनी ओडून हाडली. घे म्हण गेल्ल्या, घे आतां, घे आनी नाच. पण तें बेबूक सामकें धाकटें, ताका जाता उखलपाक. मेमे जायना मगे, आतां कितें करूं गे, मेमे म्हाका छत्री जाय गे म्हणून. पिटरान पळयलीं दोगांय कितें उलयता तशीं. कितें जालें गो, कितें जालें, कित्या रडटा तें, कितें सांगू, तूं हांगा नोकरी करता, सत्री घेवन नाचता, आतां तें सत्री दी म्हणटा. पिटरान एका सत्री जाय कशी दितलो. इतल्यान ताका एका हेजेर मशरूम दिसलें. तो गेलो, तें मशरूम काडलें
आनी बेबकाक दिलें आनी सांगलें घे आतां तूं नाच आनी हांवूय नाचता आनी दोगांय मागीर बरीं ट्रा ला 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 करून नाचलीं. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम. आतां आमचे मदीं आसात भोवमानेस्त विनायक गोवेकार. ते कविता आनी एकांकिका अशे 2 साहित्य प्रकार बरयतात. ते आतां आमचे मुखार साहित्य सादर करतले. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव आसा अंतगणीत. मनशाक खबर नासता आयज आमी आसा फाल्यां आसतले काय ना म्हणून. म्हाका असोच म्हज्या मनान विचार आयलो आनी ताजेर एक बारीकशी कविता बरयल्ली आसा. पिपळा पेडार बसून हांवें म्हज्या आयुश्याचें गणीत मांडलें. पिपळा पेडार बसून हांवें म्हज्या आयुश्याचें गणीत मांडलें. अदीक उण्याचो हिशोब करतना पिपळ सळसळ्ळो. अदीक उण्याचो हिशोब करतना पिपळ सळसळ्ळो. पिपळाचें 5वें पान वाऱ्या वांगडा म्हज्या मुखार पडलें. पिपळाचें 5वें पान वाऱ्या वांगडा म्हज्या मुखार पडलें. उणें अदीक उणें बराबर उणें. उणें अदीक उणें बराबर उणें अशें विचित्र गणीत ताजेर बरयल्लें. अशें विचित्र गणीत ताजेर बरयल्लें. पानाचो अर्थ आनी हाजो अर्थ म्हजे शुन्य तकलेन घुसना जालो. पानाचो अर्थ आनी हाजो अर्थ म्हजे शुन्य तकलेन घुसना जालो. त्या वेळार उदेंते कडल्यान अस्तंते कडेन धांव मारपी उदेंते कडल्यान अस्तंते कडेन धांव मारपी एके घोणीन रस्त्या कुशीक रेब्यांतलो किडो सोदपी कोंबडेचें रळुचें उखल्लें. उदंते कडल्यान अस्तंते कडेन धांव मारपी घोणीन रस्त्या कुशीक रेब्यांतलो किडो सोदपी कोंबडेचें उखल्लें. उणें अदीक उणें बराबर उणें हाजो अर्थ म्हाजो थोडसो तकलेन आयलो. उणें अदीक उणें बराबर उणें हाजो थोडोसो अनुभव म्हाज्या तकलेंत आयलो. त्या वेळार पिपळाच्या पानांतल्यान घोण त्या वेळार पिपळाच्या पानांतल्यान घोण म्हजे तकले वयल्यान सावज घेवन उडूंक लागिल्ली. म्हणजे आनीक बारीकशें कवन अनुभवाचें अशीं उतरां तुमकां सांगता. अडचणीचें जिवीत. अडचणीचें जिवीत आमचें अडचणीचें जगपाचें. अडचणीचें जिवीत आमचें अडचणीचें जगपाचें. जल्मताचो अडचण्यो मरसर उरपाच्यो. जल्मताच अडचण्यो मरसर उरपाच्यो. सकाळ जाली सांज येता अडचणीचो दोंगर जाता. सकाळ जाली सांज येता अडचणीचो दोंगर जाता. कितलेय प्रश्न सुटले जाल्यार दुसरेच प्रश्न मुखार येता. कितलेय प्रश्न सुटले जाल्यार दुसरेच प्रश्न मुखार येता. शिकप नोकरी लग्न संसार अडचणीचो भल्ला बाजार. शिकप नोकरी लग्न संसार अडचणीचो भल्ला बाजार. ह्या सगळ्याचेर मात करशी जाल्यार तुज्या इतलो कोण हुशार. ह्या सगळ्याचेर मात करशी जाल्यार तुज्या इतलो कोण हुशार. दर एक अडचणीक संवसारांतले आसा तिका दुसरो उपाय. दर एक अडचणीक संवसारांतले आसा तिका दुसरो उपाय. शांत मन व्हड विचार योगी मनाचो साक्षात्कार. शांत मन व्हड विचार योगी मनाचो साक्षात्कार. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आतां आमचे मुखार येतात भोवमानेस्त पंढरीनाथ सुरसुरे. ते कोंकणी कार्यकर्ते लेखक आनी अनुवादक. तांचे साबार निबंध जेले प्रकाशीत जाल्यात. त्या भायर तांणी गोंय विद्यापिठाच्या कोंकणी विश्वकोश प्रकल्पांत सहाय्यक संपादक म्हूण वावर केला. एक ल्हानसो निबंध सादर करता. निबंधाचें नांव पांयांतली व्हाण पायतणां मान. पायतणां म्हणात, व्हाणो म्हणात, जोती म्हणात, वस्त कसली ती सामकी किकोत करपा सारकी. कोणाचेंच म्हणून तिचे कडेन लक्ष वचना. मनशाचे पांय सांबाळूंक झर झर झरता आनी सोंपता. केदी व्हडली मनीस सेवा. पूण खंयच्या मनशाक पडलां कोणाकच ना. कोणाचेंच लक्ष ताचेर आसना. जेन्ना पोटां तुडटा तेन्ना आमी जोतें चामारा कडेन व्हरतात आनी कोणीय व्हड कश्टान सहानुभुतीचीं 2 उतरां उलयतात. जावं 2 पावसाळें आयलें बाबडें अशें म्हणटात. बाबड्या व्हाणाचें कौतूक थंयच सोंपता. बाबड्या व्हाणाचेर जोत्याचेर कोणें कितें बरयलां
आपली उतरां रकयल्यांत तेंवूय ना. भुरग्याच्या काणयांनी मात जोत्याची जल्मकथा म्हणजेच दंतकथा चलत आयिल्ली दिसता. थोडक्यांत ती अशी: एक खंय राजा आसलो जो जंय जंय भोंवतालो तेन्ना ताचे पांय दुखत म्हणून ताचे सेवक राजा वता त्या वाटेर पांयगडयो घालताले. हाका लागून सेवकांचो वेळ खूब पेड्ड्या जातालो. त्याच राज्यांत एक मनीस रावतालो. ताणें चिंतलें, ज्या पांयाक लागून शेकड्यांनी लोकांचो इतलो वेळ पेड्ड्यार जाता ते पांयूच धापल्यार कशे. आनी ह्या शेकड्यांनी ताणें पयलें पायतण राजाच्या पांया खातीर तयार केलें. घडये होच मनीस जोतें करपी पयलो संशोधक आसूंये. त्याच वांगडा पुराणांत खडावो पादुको केल्ल्याचे उल्लेख मेळटात ते वेगळे. जोत्यांक वा व्हाणाक कोणेच देवाच्या पदवेक बसयलें ना जायत, पूण राजाच्या पदवेक जोतें पाविल्ल्याचो उल्लेख रामायणांत वाचूंक मेळटा. भरतान रामाच्यो पादुका अयोध्येच्या सिंहासनाचेर 14 वर्सां दवरल्यो आनी राज्य चलयलें. भरता उपरांत इतलो पिसो साडेभावार्थी राजकारणी कोण जल्माक येवंक ना ही गजाल खरी. त्याच बराबर आयच्या काळार 14 वर्सां राज्य चलोवपी कापस्तादीची जोतीय मेळनात हेंवूय तितलेंच खरें. जोतें ही चोराची आवडीची वस्त. हरशीं आनी कितेंय फारावप कठीण, बोल्सांतलें पाकीट लेगीत, पूण जोतें ताका आवय बापूयच ना. कोणेंय आपलें नवें ताल्ल जोतें देवळा भायर दवरून भितर सरचें आनी भायर येतगच कळटा एक तर जोत्याचो पोटो तुटला वा जोतेंच ना. देखून म्हाका सदांच दिसता, नवो चोर जेन्ना चोरूंक शिकता तेन्ना पयलीं जोतें चोरता, मागीर पयशे चोरता आनी मागीर घर चोरता. आयच्या काळार जोत्याचो संदर्भ बदलूंक ना, पूण आकार, रंग आनी उपेग करपाची तरा बदलल्या. कांय कडेन जोत्याची सुवात बुटांनी घेतल्या, पूण जोत्याचो सुवात तातूंत उरूंक ना. कोणाची दिंड काडूंक जोत्याची माळ करूं येता, बुटांची न्हय. आतां जोतें हें लाल बावट्याचें आंग जावं येता अशें कोणाक सांगल्यार खरें दिसचें ना. एक फावट जपानांत खंय जोती तयार करपी कारखान्यांतले लोक आपल्यो मागण्यो मान्य करपाक संपार गेले. तांणी संप कसो केलो? दीसभर सगळ्या कामगारांनी फक्त 10व्या पांयांची जोती तयार केली. सांजवेळ मेरेन पुराय कारखानो 10व्या पांयाच्या जोत्यांनी भरून गेलो आनी कारखान्याचो जो पात्रांव आहा तो जोतें तोंडाक धरून कामगारांक शरण आयलो आनी तांच्यो मागण्यो मान्य केल्यो. भुरगेपणांत शाळेंत शिकता आसतना म्हाका काकासाहेब कालेलकाराचो एक धडो वाचिल्ल्याचो उगडास जाता. तातूंत ताणें बरयलां, ताका खंय ल्हान आसतना आपलो दावो बूट खंयचो आनी उजवो बूट खंयचो हें खंय वळखूंक येनासलें. सद्दां ताणें खंय बापायक विचारचें, बाबा दावो बूट खंयचो आनी उजवो बूट खंयचो. आनी उपरांत खंय ताणें बूट पांयांत चडोवचे. बापूय खंय सद्दां सांगून सांगून वाजेलो आनी पुताकय खंय मागीर बापायक सांगपाक बरें दिसना जालें. मागीर खंय ताणेंच बूट आपल्याक जाय तशें चडोवपाक सुरवात केलें. निमणें खंय बापायकय कळना जालें हाचो दावो बूट खंयचो आनी उजवो बूट खंयचो. बूट ह्या जैत आनी हारी मदलें एक म्हत्वाचें कारण थारूं येता अशें सांगल्यार लेगीत खरें दिसचें ना. ऑस्ट्रेलियेचो एक महान क्रिकेट फलंदाज सर डॉन ब्रॅडमॅन हाणें आपल्या कारकिर्दींत बॅटा परस बुटाक चड म्हत्व दिल्लें. बुटाचे खिळे सारके आसात काय ना हें तो पयलीं तपासतालो. पंगडांतल्या हेर खेळगड्यां विशीं तो अशीच जतनाय घेतालो. बूट सारको नासून लेगीत खेळगडो निसरल्यार वा पडल्यार खेळगड्याची पुराय जीण सोंपूं येता हें सत ताका होलमल्लें. ब्रॅडमॅनान आपल्या खेळांत म्हळ्यार क्रिकेटींत विश्वास बुजचो ना इतलें यश जोडलां. ताचे वेल्यान बुटाचें म्हत्व कळून येता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आतां आमचे मुखार येतात भोवमानेस्त मिलिंद भरणे. तांणी कविता, कथा, निबंध, बाल साहित्य आनी विडंबनात्मक साहित्य हाताळ्ळां. तांचें साबार साहित्य प्रकाशीतूय जालां. तुमच्या लागीं मागता तुमी साहित्य सादरीकरण करचें. हॅलो, तुमच्या मुखार एक निबंध सादर करता. हो निबंध हांवें म्हज्या आजोळच्या घराचेर बरयला. हो आयकतना तुमकांय आजोळा पावलें काय कितें अशें दिसूं येता. तेन्ना चलया तर आमी आमच्या आजोळा. म्हज्या निबंधाचें नांव आसा मागेलदार. पयर हांव दिवाळे दिसा म्हज्या सोयऱ्यांगेर गेल्लो.
तांणी नवें घर बांदलां आनी त्या नव्या घरान आयल्यार तांकां 7-8 म्हयने जाले आसतले. हांव 2 फावटी पावलां तांगेर, पूण घराची रचना म्हाका तितली खबर ना. रांदचे कुडीन म्हाका एक बंद दार दिश्टी पडलें. सहजच म्हणून हांवें तांच्या चलयेक विचारलें, हें तुमचें मागेलदार काय म्हणून. त्या बदलाक ताणें म्हाका म्हळें, मागेलदार म्हणजे कितें? अरे, हो प्रश्न आयकून म्हाका अजाप जालें आनी चिंतलें तेन्ना लक्षांत आयलें की आतां फ्लॅट सिस्टमांत रावपी भुरग्यांक मागेलदार कशें खबर आसतलें. म्हज्यो तर कितल्योश्योच यादी मागेलदारा कडेन जोडलेल्यो आसात. म्हज्या आजोळचें घर तर सामकें ऐस पयस, भायर खळें, बलकांव. ह्याच बलकांवच्या सोंप्यार बसून जाणटेले साबार विशयांचेर भासाभास करताले. ताजे भितरली मागीर बसपाची कूड. हांगच्यान वयर माळयेर सोंपणां गेल्यांत. मागीर भितर वतना दाव्यान काळखाची कूड, ताका फिशात कूड अशें म्हणटाले. त्या कुडीन बायलो बाळन जाताल्यो. पयलींच्या घरांनी अश्यो बायडीच्यो कुडी आसताल्यो. मागीर भितर वासरी आनी ताका तेकून देवाची कूड. वासरेर बायलो एकठांय येवन तांचे विशय मांडप आनी तातूंतल्यान सगळ्यांक मान्य अशे निर्णय जाताले. आज सुद्दां हें घर आसा. वासरेंच्या दावे वटेन रांदची कूड आनी भायर फुडें मागीर चौकी. चौकेच्या मदीं सोबीतशें आंगण आनी आंगणान व्हड तुळस. तशेंच चौकेच्या दावे वटेन न्हावपाचें मान्नें आनी त्या मान्न्यान बांय. बांयचे वयर उगडें आसा, नाजाल्यार पावसाचें उदक बांयन कशें वतलें. तशेंच वासरेंच्या माळयेर वचपाक सोंपणां आसात. ह्या घराक 2 माळयो आसात. वासरेच्या उजवे वटेन आनी माळयेच्या मुळा म्हज्या आज्जेची कूड आशिल्ली. आतां आजी ना, पूण ती कूड आसा आनी आज्जेच्यो यादीय आसात. चौकेर उजवे वटेन 3 कुडी आसात. चौकेंच्यान नीट गेलो की मागेलदार लागता. मागेलदारच्यान दावे वटेन संडास आनी उजवे वटेन गोरवांचो गोठो आशिल्लो. पयलीं संडास भायर आसताले आनी संडासाक आमी कुमाव म्हणटाले. तेन्ना म्हज्या आजोळाक गोरवां आशिल्लीं, आतां नात. त्या घरांचें म्हाका सगळ्यांत चड आवडटलें कितें म्हणशी तर मागेलदार. कित्याक तर त्या मागेलदारच्यान भायर जाय तेन्ना येवपा वचपाक मेळटालें. फुडल्यान कोण तरी आसताले तेन्ना दोळो चुकोवन भायर वचपाची वाट म्हणजे मागेलदार. फाटल्यान घरा भायर मानकुराद आंबो आशिल्लो. मे म्हयन्यान दनपारां जाणटेल्यान तो दोळो चुकोवन त्या आंब्याक फातरावपाक एक वेगळीच उमेद जाताली. तेन्नाच्यानूच म्हाका झाडपिके आंबे खावपाची रूच लागली. अजुनूय हांव झाडपिकेच आंबे खातां. बाकीच्या तणान पिकयल्ले म्हणा किंवा आलायते रसायनांनी पिकयल्ले म्हाका खावंकूच जमना. तशेंच फाटल्यान घराचे मातशे फुडें शेजारेली पेर आशिल्ली. झाडार चडून ती पेरां कोणाक कळनासतना काडून खावप हाचें वर्णन करूंक हांव तरी शकनाशिल्लो. ही पेरां काडूंक मागेलदारच्यान वचचें पडटालें. तशेंच ते तेंपायले विंगड विंगड खेळ, कोयणेबाल म्हणत, लगोऱ्यांनी आसूंये, गड्ड्यांनी, बियांनी अशे तरेकवार खेळ आमी दनपारां खेळूंक लागताले. आनी खेळूंक जर वतलो तर सगळ्यांचो दोळो चुकोवन वचचें पडटालें. आतां खंयच्यान वतलो तर मागेलदारच्यान. फुडल्यान गेलो जाल्यार तापोवणी पडटाली. आमकां ल्हानपणान वॉर आशिल्ली, 7 पयलीं घरान येवंकूच जाय म्हणून. 7च्याच घरांत. आमचो खेळ तर 8 पयलीं केन्ना सोंपनाशिल्लो. तेन्ना घरान कसो येतलो? आजयेक फुलां माळचें पडटालें. रांदचे कुडींतल्यान जनेल बडप आनी हळू आवाजान आजयेक उलो मारप. म्हणजे मागीर मागेलदाराचो आडमो काडून दार उगडून आजी म्हाका घरान घेताली. तशेंच फाटल्यान पोरसूं आशिल्लें. थंय विंगड विंगड तरेची रंगळी फुलांची झाडां आशिल्लीं. तशेंच चिकू, बिमल, निरपणस आनी मोठ्या लिंबाचें झाड आशिल्लें. परिक्षेच्या दिसांनी जाय तेन्ना त्या पोरसान वचप, अभ्यास करप आनी परत मागेलदारच्यान भितर येवप अशें आसतालें. पावसाच्या पार त्या पोरसान तवशी, भेणे, चिटकी तशेंच पोरसांच्यानूच घरां दुदी चडयताले. कोणाक कळनासतना मागेलदारच्यान हळूच पोरसान वचून माटवा वयल्यो पिपऱ्यो खावप एक स्वर्ग सूख मेळटालें. म्हजी आवय म्हणा किंवा घरांचो कोणूय आसूं न्ही, ताका जर घरान तापयलो जाल्यार मुसमुसून रडपाचो जागो पुरसूंच आसतालो. मागेलदार उगडून पोरसान वचप, थंय दुका काडून मागीर सारको जालो म्हणजे परत घरा येवप अशें हांवें कितलेच खेपो केलां. गांवांत रातचीं नाटकां कितलेशींच जातालीं, आजूय जातात. कोणाक कळनासतना घरांच्यान मागेलदारच्यान भायर सरप आनी आजये कडसून दार उगडून मागीर परत रातच्या 2-3 घरान भितर सरप. आनी नरकासूर पळोवंक जर रातचें भायर सरप हें आसतालें तेन्ना बद्द सकाळीं 5-6 मागेलदारच्यान भितर सरप आनी कोणाक कळनासतना हे सगळे उद्योग करप. हातूंत जे सूख, जो आनंद मेळटालो ते खंयचेय व्हडलें गेर्र जिखपा परसूय मोठो अशें म्हाका दिसता. आजच्या भुरग्यांच्या नशिबान ना हाचें म्हाका दूख आसा. अशें आमचे मागेलदार तशेंच आज्जेल्या
मायेच्या परमळान घमघमणारें आजोळचें घर आनी तातूंत घुस्पल्ल्यो म्हज्यो यादी. हें घर म्हज्या आजोळचें घर शिवोले आजूय आसा, म्हजें भुरगेपण शिवोले गेलां. म्हाका दिसता की तुमी खुबशे जाण तुमच्या आजोळा पावले आसतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आतां आमचे मदीं उपस्थित आसात, आपलें साहित्य सादर करपाक येतात भोवमानेस्त उदय गुडे. ते एक बरे कोंकणी कवी, नाट्य कलाकार आनी कोंकणी कार्यकर्ते. नमस्कार. आज हांव तुमचे मुखार एक फुलको सादर करता. फुलको म्हणटा तो निखाराचे देवते रोखडो फुलता आनी पचपाकूय हलको. तसो हो म्हगे फुलको पचपाकूय हलको. तर ह्या फुलक्याचें नांव आसा मावडेच्यो पुन्नपोळयो. जण एकलो आमचो लग्न जालो तो मावडे वताच, ताका मावडेच्यान आपोवणें येता. ताजेर हो फुलको आसा. फुलक्याचें नांव मावडेच्यो पुन्नपोळयो. नवोच पयलोच खेप लग्न हांव जाल्लो. नवोच पयलोच खेप लग्न हांव जाल्लो म्हणून मावडेच्यान म्हाका आपोवणो आयिल्लो. नेटान भायर सरलो दाखोवंक म्हजो झेत, जावयांचो झेट तो दाखोवपा नाका. नेटान भायर सरलो दाखोवंक म्हजो झेत, आसत म्हणून थंय पुन्नपोळयांचो बेत. आतां तुमी म्हणटा एकटोच कसो भायर सरलो, बायल खंय? तर आवयची यादीन बायल आदींच कुळर गेल्ली म्हणून आज म्हजे वांगडा तिची पालखी नाशिल्ली. सूट बूट टाय मारून आयलो हांव प्रासार. सूट बूट टाय मारून आयलो हांव प्रासार. पोन्ने फुटके कळशे घेवन दिसलो एक कासार. पाड पडे म्हळें झपक्याक अपशकून फुटके कळशे घेवन दिसलो. तिडक मारली म्हाका. सणसणीत एक बरी गाळ ताका मारली. सणसणीत एक बरी गाळ ताका मारली. ती आयकून नुस्तिकान एक लागीं म्हजी सरली. आतां नुस्तिकान मरे ते वास कसो येतलो? पौशेल्लो वास घेत कळशे पळयत रावलो. पौशेल्लो वास घेत कळशे पळयत रावलो. इतल्यान बाबा खटारो एका बशीचो आयलो. दोंगशी दुकडीत कोपर मारीत मुखार हांव सरलो. बशी बसपा नाका बेगीन. दोंगशी दुकडीत कोपर मारीत मुखार हांव सरलो. लोक देवचे पयलींच वचून जनेला सिटार बसलो. जनेला सिटार बसप म्हणजे एक दिव्य आसता, जें गर्दे बशीन चडटा ताका कळटा. इतल्यान भायर टकटक जालें. पळयत जालें कंडक्टर. कंडक्टर म्हणपाक लागलो, टायर जाला पंक्चर, तुका मात्तूय ना अक्कल? टायर जाला पंक्चर, तुका मात्तूय ना अक्कल? कंडक्टरान अर्द सोडली. देव पयलीं सकल. झक मारीत बशिल्ल्यान देंवचें पडलें. टायर बदल्लो, ड्रायव्हर बसलो, गाडी जायना सुरू. टायर बदल्लो, ड्रायव्हर बसलो, गाडी जायना सुरू. आनी हेवटेन मावडेच्यान पुन्नपोळयो करतात म्हाका करूं. एक पनवत म्हगे चालूच आसा, सोंपना. हावा शिवा कोन्न एकदांची बस सुरू जाली. हावा शिवा कोन्न एकदांची बस सुरू जाली. मातशी फुडें वचना फुडें RTO हातांत पडली. आतां RTO हातांत पडटकीर तुमी पळयलें आसतलें, RTOचीं कायद्यार बोटां. RTOचीं कायद्यार बोटां, कंडक्टराली शापोतां. हांव मात बशींत बसून वरभर तळमळटा. आनी असो उपाय कांय ना. निमणे एकदांचे वादावादी करीत दोगूय बसी फाटल्यान गेले. RTO आनी कंडक्टर बसी फाटल्यान गेले. आनी थंय आपलो वाद मिटोवन हस्तिमुखान परतले. कसो मिटलो तो म्हाका विचारनाकात, पूण मिटलो खरो. आतां मात आमची बस आडखळी विना धांवली. नवे जावयां घेवन ती मावडे गांवांत पावली. हांव नवो जावय. बसींतल्यान देंवपाचो पयलो मन म्हजो. बेगीन मुखार आयलो. बसींतल्यान देंवपाक हांवें पावल सकयल दवरलें. बसींतल्यान देंवपाक हांवें पावल सकयल दवरलें. पाड पडिल्लें पावल जुस्त शेणा थाप्यां पडलें. पाड पडिल्लें पावल जुस्त शेणा थाप्यांत पडलें. थाप्यांतलें शेण भोव मस्तें. थाप्यांतलें शेण भोव मस्तें पच्च करून उसळ्ळें. आतां तें उसळटकीर खंय पडटा ताजो नेम नासता. थाप्यांतलें शेण भोव मस्तें पच्च करून उसळ्ळें. नवे साडयेर पडिल्लें शेण गाळयांक खारान थाडलें. आनी शेण पडिल्लो मनीस कितें करतलो? गाळीच मारतलो न्ही. शेणाच्या पांयान आनी गाळयांच्या भंयान शेपडी तुटसर धांवलो. शेणाच्या पांयान आनी गाळयांच्या भंयान शेपडी तुटसर धांवलो. धांवता धांवता घुस्पून एका दुल्लाच्या फोंडांत पडलो. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हे फोंड मान दवरता नाच जातात. त्या फोंडां पडलो. आंग सगळें दुल्लान भरलें. तसोच उठलो आनी दुल्लाच्या आंगान बाविल्ल्या तोंडान मावडे दारांत पावलो.
धुल्लाच्या आंगान बाविल्ल्या तोंडान मावडे दारांत पावलो. म्हजो अवतार पळोवन मांवाचो आवरो उडलो. उश्ण हांसो तोंडार हाडीत मांवान येवकार दिलो. आनी कितें करतलो, आयलो न्ही जावंय उश्ण हांसो तोंडार हाडीत मांवान येवकार दिलो. अचकीत येवन मायन मांवाक ओडीत भितर व्हेलो. अचकीत येवन मायन मांवाक ओडीत भितर व्हेलो. कितें तरी विपरीत घडिल्ल्याची सुरूस म्हाका लागली. कितें तरी विपरीत घडिल्ल्याची सुरूस म्हाका लागली. इतल्यान मायची फुतफुतिलीं उतरां कानार म्हजे पडलीं. माय आपल्या मांवाक म्हणटाली, आपल्या घोवाक म्हणटाली, फाल्यां आपयले जावयाक आमच्या आजच येवपाचो कसलो सोस. फाल्यां आपयले जावयाक आमच्या आजच येवपाचो कसलो सोस. आज हांवें जेवणाक केला शीत आनी तेफळां रोस. आज हांवें जेवणाक केला शीत आनी तेफळां रोस. उतुतीपणान नडली म्हाका, म्हजी उतूतपण न्ही तें. उतुतीपणान नडली म्हाका, चूक म्हजी कळ्ळी. पुन्न पळया याद काडीत तेफळां हांवें गिळ्ळीं, तेफळां हांवें गिळ्ळीं. नमस्कार. देव बरें करूं सर. भोवमानेस्त सरस्वती नाईक हांचें साबार कविता संग्रह आनी बाल साहित्य प्रकाशीत जालां. त्या भायर तिणें अणकाराच्या मळारूय काम केलां. तांचे लागीं मागता तांणी ह्या वेळार आपलें साहित्य सादर करचें. म्हज्या कवितेचें नांव आसा इत्सा. म्हज्या मरणा उपरांत म्हजी कूड म्हज्या घराच्या कुळागरानच पुरची इत्सा परगटायली जाणट्या बापायन. म्हज्या मरणा उपरांत म्हजी कूड म्हज्या घराच्या कुळागरानच पुरची इत्सा परगटायली जाणट्या बापायन. हांवें कश्ट केल्या, भांगर केला मातयेचें. मरून लेगीत सासणाचो जिवो उरतलो हांव म्हज्या कुळागरांतल्या मातयेन. हांवें कश्ट केल्या, भांगर केला मातयेचें. मरून लेगीत सासणाचो जिवो उरतलो हांव म्हज्या कुळागरांतल्या मातयेन. हे एकूच आशेर एक इत्सा बाळगून काळजान बाबडो बापूय जियेतालो जाणटेपण. ह्या एकूच आशेर एक इत्सा बाळगून काळजान बाबडो बापूय जियेतालो जाणटेपण. हांवें आनी कश्ट केल्ले जाल्यार म्हजे भुरगे आनीक बरी जीण जियेवपाचें. कुशी परतीत स्वताकूच शिणत दीस रात वतरतालो जाणटेलो हातरुणान. हांवें आनी कश्ट केल्ले जाल्यार म्हजे भुरगे आनीक बरी जीण जियेवपाचें. कुशी परतीत स्वताकूच शिणत दीस रात वतरतालो जाणटेलो हातरुणान. पूण काकूट बाबड्याची, पूण काकूट बाबड्याची तो जाणटेलो नेणा. तो जाणटेलो नेणा न्हिदेन ताच्याच हाताचो कश्टी आंगठो ताच्या भुरग्यांक फितूर जाला. ताच्या कुळागराच्या कागदांचो केन्नाच परकी धनी जाला. पूण काकूट बाबड्याची तो जाणटेलो नेणा न्हिदेन ताच्याच हाताचो कश्टी आंगठो ताच्या भुरग्यांक फितूर जाला. ताच्या कुळागराच्या कागदांचो केन्नाच परकी धनी जाला. म्हज्या दुसऱ्या कवितेचें नांव आसा आत्महत्या. कोण जाणा कोणाची नदर लागली म्हज्या जिणेक. खंय हांव फसलो इतले दीस सांबाळिल्लो बांद ताच्या मनाचो तुट्ट करून तुटलो. कोण जाणा कोणाची नदर लागली म्हज्या जिणेक. खंय हांव फसलो इतले दीस सांबाळिल्लो बांद ताच्या मनाचो तट्ट करून तुटलो. नाका मरे जीव तुका, चल तर कितल्योश्योच आसा वाटो तुका. नाका मरे जीव तुका, चल तर कितल्योश्योच आसा वाटो तुका. गोळाक लागतलो काय पुलावेल्यान उडी घेतलो. गोळाक लागतलो काय पुलावेल्यान उडी घेतलो. चल बेगीन. मनान खणखणीत आवाजान घालो धेंगसो ताका. मनान खणखणीत आवाजान घालो धेंगसो ताका. तसो तो पुराय थरथरलो. शेणिल्ल्या वरी लागलो चलूंक त्या जीव घेण्या कड्यावटेन. तसो तो पुराय थरथरलो. शेणिल्ल्या वरी लागलो चलूंक त्या जीव घेण्या कड्यावटेन. कड्यावड्यान ताका दिसल्यो कितल्योश्योच मिचमिच्या दोळ्यांनी आपल्याक हात वयर करून काड म्हणून. ताच्या मुखार हात पसरपी अर्द्यारूच हुमकाळपी झेलावरी थंडगार कुडी. कड्यावेल्यान ताका दिसल्यो कितल्योश्योच मिचमिच्या दोळ्यांच्यो आपल्याक हात दिवन वयर काड म्हणून. ताच्या मुखार हात पसरपी अर्द्यारूच हुमकाळपी झेलावरी थंडगार कुडी. आनी कड्या देगेर दिसले ताका जळामळा लोळपी समाजाच्या तोमण्यांनी रक्तबंबाळ जाल्ले तांकां स्वार्थी म्हणून दुशणां दिवपी
आत्महत्या करून आपली जीण बर्बाद केली म्हणून हड्डे बळोवपी तांचे आपतेश्ट आनी कड्या देगेर दिसले तांकां जळामळा लोळपी समाजाच्या तोमड्यांनी रक्तबंबाळ जाल्ले तांकां स्वार्थी म्हणून दुशणां दिवपी आत्महत्या करून आपली जीण बर्बाद केली म्हणून हड्डे बडोवपी तांचे आपतेश्ट तो सर्र करून कांटो आयलो ताच्या आंगार पावल गोठेले उखल्लेले मुखार सर्र करून कांटो आयलो ताच्या मुखार आंगार पावल गोठेल्ले उखल्लेले मुखार देव बरें करूं.